ताळगावचे आमदार आणि आदली मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हिका आयतारा मरण आयले। फाटले वर्षभर तिची भलायकी बरी नाशिल्ली। भलायकेच्या कारणाक लागून फाटल्या 3 अधिवेशनात ती येवंक नाशिल्ली। आयतारा दनपारां तिका 2 सुमार हॉस्पिटलात मरण आयले। 2007 वर्सा तिने सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान UGDPच्या तिकेटीचेर विधानसभेची वेंचणूक लढयल्ली, पूण ती वेंचणूक जिखपाक पावली ना। उपरांत 2007 ताळगाव पंचायतीची पंच म्हणून वेंचून आयली आणि 2008 सरपंच जाली। 2012चे वेंचणुकीत बाबूश मोन्सेरात ताळगाव सोडून सांताक्रूज गेलो आणि जेनिफर काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर ताळगावच्यान वेंचून आयली। दोगांय जिखली। 2012ची विधानसभा वेंचणूक जिखपी ती एकूच बायल आमदार। उपरांत माथानी साल्डनाच्या जाग्यार एलिना पोट वेंचणूक जिखली आणि विधानसभेत पावली। 2017च्या वेंचणुकीत जेनिफर दुसरे फावट ताळगावच्यान वेंचून आयली। 2019त काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपात आयिल्ले, तातूंत जेनिफरूय आशिल्ली। भाजपा सरकाराक तिका मंत्रीपदूय दिल्ले। तिचे कडेन रेव्हेन्यू, IT, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ही खाती आशिल्ली। 2022चे वेंचणुकीत ती परत एक फावट ताळगावच्यान जिखली, हे फावट भाजपाच्या तिकेटीचेर। ह्या टर्मात बाबूश मंत्री जालो आणि जेनिफर उत्तर गोंय PDAची अध्यक्ष। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।